नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. नीट पुनर्परीक्षा खर बंदोबस्तांत देश विदेशांतल्या केंद्रांचेर जाली. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आनी शिक्षण संस्थेंचेर विश्वास उक्तायत विद्यार्थ्यांक भेटयली परबी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी कोलकातात 3 नौदळ जहाजां INS दुनागिरी, INS संशोधक आनी INS अग्रय केली देशाक समर्पित. बारावो संवसारीक योग दीस मनयलो पुराय संवसारात. प्रधानमंत्र्यांनी कोलकातांतल्या इतिहासीक रेड रोड हांगा जाल्ल्या कार्यावळींत घेतलो वांटो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेशांतल्या मयूरगंज हांगा आयोजित योग कार्यावळींत जाले वांटेकार. योग हो जिवितांत शांती प्रस्थापित करपाचो योग्य स्रोत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू. आणि ताळगांवच्या डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत जाली राज्य पावण्यावेली योग दिसाची मुखेल कार्यावळ. हेर 12 तालुक्यांनी योग दिसाच्यो घडोवन हाडल्यो कार्यावळी. आणि आता खबरो विस्तारान. वैजकी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशा खातीर गरजेची आशिल्ली नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रन्स टेस्ट म्हळ्यारूच नीट पुनर्परीक्षा 2026 आयज जाली. देशभरात सुमार 5000 केंद्रांचेर तशेंच विदेशांत 14 शारांनी ही परीक्षा जाली. वट्ट 22.79 लाख विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा इंग्लीश सयत 12 भारतीय भाशांनी दिली. ही परीक्षा बेस बरे तरेन जावचे हे खातीर जायत्यो उपाय येवजण्यो केल्ल्यो अशें केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी सांगलें. आयज पुराय देशांत सुमार 22 लाख विद्यार्थ्यांनी नीट पुनर्परीक्षा दिली. ह्या वेळार केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी कसलोच भंय किंवा चिंता मनात दवरिनासतना शांत मनान परीक्षा दिवची अशें विद्यार्थ्यांक सांगलें. NTA, सरकारी वेवस्था, शिक्षक आनी खासा करून भारतीय विद्यार्थ्यांचेर आपलो पुराय विश्वास आसा अशें केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है. मेरा पूरा भरोसा है NTA के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर. आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में थोड़े ही देर के बाद बैठने वाले हैं. निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे. आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे. विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है. भारत की व्यवस्था पे उनकी भरोसा है और आज भी भरोसा रहेगा. ये अटूट भरोसा बना रहे, ये मेरे उनको अपेक्षा रहेगा और शुभेच्छा रहेगा. वचयात फुडल्या खबरे कडेन. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज कोलकाता हांगासर भारतीय नौदळाची 3 जहाजां देशाक समर्पित केली. INS दुनागिरी, INS संशोधक आनी INS अग्रय अशी ह्या जहाजांची नांवां आसात. ह्या जहाजांच्या निर्मणेक 75% स्वदेशी सामानाचो उपेग केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वेळार सांगलें की केंद्र सरकारच्या हालींच्या वर्सांनी जायत्यो नितीगत सुधारणा केल्यात. देशांतल्या निर्मणेची तांक वाडची ह्या हेतान पावलां मारल्यांत. जहाजाचो सांबाळ, दुरुस्ती आनी वापर ह्या प्रक्रिये कडेन व्हड राष्ट्रीय मिशनाच्या नदरेन पळोवप जाता अशें तांणी मुखार सांगलें. जिस देश का समुद्री सामर्थ्य मजबूत होगा उसका आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव भी उतना ही मजबूत होगा. और भारत इस वास्तविकता को अच्छी तरह से समझता है. भारत इसके लिए स्वयं को तैयार कर रहा है. और आज का ये दिन इस बात का साक्षी है कि हमारी क्षमता क्या है, हमारा कौशल क्या है. साथियों, कुछ वर्ष पहले जब हमने INS विक्रांत को
राष्ट्र को समर्पित किया गया था, तब भारत ने अपने समुद्री सामर्थ्य के नए अध्याय का उद्घोष किया था। विश्व भर के सामने हमारे सामर्थ्य का वो उद्घोष था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज कोलकातात इतिहासीक रेड रोड हांगा जाल्ल्या संवसारीक योग दिसाच्या कार्यावळींत वांटो घेतलो आनी हेरां सयत योगासनां केलीं। ह्या वेळार तांचे सयत केंद्रीय मंत्री तशेंच वरिष्ठ अधिकारी हाजीर आशिल्ले। योग हे जिवितांत शांती प्रस्थापीत करपाचो एक योग्य स्रोत आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। आयज 12व्या संवसारीक योग दिसा निमतान देशासयत विदेशांतय तरेकवार कार्यावळी जाल्यो। गॅरिसन मैदान जबलपूर हांगा जाल्ल्या कार्यावळींत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी वांटो घेतलो। मध्य प्रदेशाचे राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुखेलमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हांचे सयत हेरां वांगडा तांणी योगासनां केलीं। ह्या वेळार उलयतना पुराय मानवतेक बरी भलायकी आनी समतोल जीवनशैलीचो मार्ग योगा वरवीं दाखयलो अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलें। योग हे भारताच्या व्हड परंपरेचो एक उत्सव आसा अशें तांणी नमूद केलें। अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा जनजागरण के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे हैं। ये प्रसन्नता का विषय है कि अनेक संस्थाएं विश्व स्तर पर लोगों को योग पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना और समस्त मानवता के कल्याण का आधार स्तंभ है। आणि खबरापत्रांत आता घेऊया एक ल्हानसोच विसव। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावयल्यो खबरो। 12व्या संवसारीक योग दिसा निमतान ताळगांवच्या डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमाचेर आयोजित कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा आनी वीज राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, विद्यार्थी, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी आनी योग वेवसायिकांनी वांटो घेतलो।
योग पद्दती दिसपट्ट्या जिणेचो एक अभिन्न भाग जावपाक जाय हाचेर भर दीत योग आनी आयुर्वेदाक चालना दिवपा खातीर गोंय सरकार यत्न करता अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी योग कार्यावळींत उलयतना सांगलें. ह्या फावटी जे म्हटलां की योगा फॉर द हेल्दी लिव्हिंग हे म्हणटा आसतना आमी रेग्युलर जर योगा केलो which strengthen the muscles and joints, improves the flexibility and postures, enhance the lungs capacity, improves the sleep quality, reduce the stress hormones, which is sharpens the concentrations and improves the emotional resilience. ह्यो सगळ्यो गजाली ह्यो आमकां डे टू डे ह्यो आमकां प्रॅक्टिसीन मेळपाक शकता. हांव ताकाच लागून आमच्या मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आनी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स हांच्यांनी हो पुराय कार्यक्रम हो गोंयभर सेलेब्रेट करपाचो घेतलो. आपली सेल्फी काडून अपलोड करप आनी ताज्या उपरांत आपल्याक योगात पार्टिसिपेट जाल्ल्याची सर्टिफिकेट्स ही सगळ्या भुरग्यांनी आनी सगळ्या लोकांनी मेळप, जेणे करून ही सर्टिफिकेट ही आपल्याय कडेन उरतली आनी आपूण पार्टिसिपेट जाल्ल्याचे आमी मॅसेज सगळ्यांच्या बरोबर दितले. वचत फुडल्या खबरे कडेन. संवसारीक योग दीस हो भारतान संवसाराक भेटयल्ली एक अमूल्य भेट आसा अशा उतरांनी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी संवसारीक योग दिसाची परबी भेटयली. योगा हो फकत शारिरीक व्यायाम न्हय तर बरी भलायकी आनी निरोगी जिवना फाटलें एक विज्ञान आसा अशें मत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी उक्तायलें. इंटरनॅशनल योगा डे आनी आयज हो योग दिवस जो आसा तो आमी मनयतात. फक्त भारतांतूच न्हय जाल्यार जगाच्या जवळ जवळ 180 देशांनी हो योग दिवस साजरो करतात. आमकां परंपरेनुसार म्हणजे भारतीय ऋषी मुनींनी दिल्ली ही एक व्हडली देणगी. हें एक विज्ञान आसा, हें एक सायन्स आसा. आपलें हेल्थ सांबाळप आनी त्याच बरोबर त्या हेल्थाच्या माध्यमांतल्यान आपण देशाची सेवाही करपाक शकता. कारण आपण जर सदृढ रावलो जाल्यारच आपण ही सगळी कामां करूं शकतले. आनी हें विज्ञान तांच्यांनी अंगिकारलें आनी अनेक वर्सां जगले. आयज लायफाचो स्पॅन खूब कमी जाल्लो आसा, पण आमी केन्ना फाटल्यान वळून पळयतात की आमचे जाणटे हे 150 वर्सां 200 वर्सां जगताले आनी अशे सदृढ जगताले. कारण तांचो नियमीत व्यायाम, योगासनां आनी त्या बरोबर आहार आनी तांची चाल रिती सगळी एक वेवस्थीत आशिल्ली. आनी म्हणून आयच्या ह्या योग दिवसाच्या दिवसा हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता. आयुष मंत्रालयान आयोजीत केल्ल्या योग दिसाच्या कार्यावळींत आयुष मंत्री विश्वजीत राणे हांणी वांटो घेतलो. योग हे फकत जीवनशैली नासून बऱ्या भलायकीची गुरुकिल्ली आसा अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. भारतान योगाक संवसारीक मळार एक व्हड वळख मेळोवन दिल्या अशें आयुष मंत्र्यांनी ह्या वेळार नमूद केलें. India globally and in the country to celebrate the International Yoga Day. In Goa, we have the Chief Minister who is leading Goa in celebrating the Yoga Day, and myself as a Minister for Ayush had the opportunity to see that everybody comes together to celebrate yoga. It's a great moment because, as the Honorable Prime Minister said, that it's a way of life. Even it stops in aging. A person who is 50 years should feel of 30 years age bracket. Somebody of 70 should feel is less than 50. So basically what does it say? It prevents an anti-aging, it prevents your lifestyle change, it prevents giving and getting you a better quality of life, right from reduction in blood pressure to several other things. So it's something that is very important for our own well-being, our own body, and something that will actually ensure that we have a longer life, we have a quality life, and it's a science that is well tried out, and today it is globally acknowledged. And all this is only because of the initiative of Honorable Prime Minister Modi ji across the globe. दिवचले आयोजित संवसारीक योग दिसाच्या कार्यावळीत थळावे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांच्या सयत नागरिकांनी व्हडा संख्येन वांटो घेतलो. भलायकी ही गिरेस्त काय आसत जाल्यार योगा हे तणावाच्या वातावरणात भलायकी बरी दवरपाक मजत करता अशें आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांणी सांगलें. नागरिकांनी योगाक आपल्या दिसपट्ट्या जिणेचो एक भाग करपाचो उलोय डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांणी ह्या कार्यावळी वेळार मारलो. आज आम्ही हांगा आमच्या बिचोले सरकारी प्राथमीक शाळेंत आसात आनी ह्या हॉलांत
पतंजली योग समिती आणि सम्राट क्लब ऑफ बिचोली हाच्या जोड पावलान हो आयोजीत केल्लो आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, आमी सदांच फिट इंडिया फिट गोवा हे मुवमेंट आमी फुडें व्हरता. आमी जेन्ना हेल्थ म्हणटा तेन्ना आज हेल्थ इज वेल्थ हें जें स्टेटमेंट आसा हें अजूनय इम्पॉर्टंट आसा आनी प्रिवेंशनाचेर आमी चड भर दिवंक जाय रादर क्युरेटिव्ह. खिचोय जर समाज जर आमी म्हणटात तो डेवलप जालो जाल्यार फक्त रस्ते लायट आनी उदक न्ही जाल्यार हे बाकीचे आपले हेल्थ निरोगी कितें उरले ह्या समाजातले जे आमचे युवा युवती प्रत्येक जण जो आसा तो कितलो निरोगी आसा तो इम्पॉर्टंट आसा. आनी योग फक्त निरोगीच दवरिना जाल्यार तुका फिजिकली मेंटली एक होलिस्टीक डेवलपमेंट करता. हळदोणचे आमदार कार्लोस फेरेरा हांणी 12व्या संवसारीक योग दिसा निमतान पेडे खेळा संकुलांत आयोजीत कार्यावळीचें उक्तावण केलें. ही कार्यावळ खेळ आनी युवा वेवहार प्राधिकरणान आयोजीत केल्ली. वेगवेगळ्या वयोगटांतल्या लोकांनी ह्या कार्यावळींत योग प्रशिक्षकांच्या मार्गदर्शना खाला योगासनां केलीं. I ask each one of you to take this opportunity. You may not be a yoga instructor in the sense of the word, but you may perhaps be able to give instructions in yoga, even if necessary as a hobby. Because even in a hobby, you can learn something. And probably one day you can be a great master yourself. I wish you all a very successful yoga day, and I do wish you practice it every day in your homes and wherever you go. भारत स्वाभिमान, पतंजली योग समिती, युवा भारत आणि पतंजली किसान सेवा समिती हांच्या जोड पालवान फोंड्या श्री मारुती मंदिराच्या सभाघरांत 12व्या संवसारीक योग दिसा निमतान एक खासा कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हण फोंडे नगरपालिकेचे आदले नगराध्यक्ष रितेश रवी नायक हांणी वांटो घेतलो. महिला पतंजली योग समितीच्यो अरुणा भदौरिया हांणी योग प्रशिक्षक म्हण मार्गदर्शन केलें. ह्या वेळार उलयतना मुखेल सोयरे रितेश रवी नायक हांणी योग दिसाचें म्हत्व अधोरेखीत केलें. त्यांचे खूप आम्ही पहिला तिथे किती लोकांना घेऊन योग करता आणि त्यांचे आमच्या खूप लोक योगा कनेक्ट झाला त्यांचे जेवण करता त्यांचे गौरव पाठवत आणि परत एकदा आंध्राच्या योगा दिवसानिमित्त सगळ्यात शुभेच्छा देतात. कुमारजुव्या आयोजित योग दिसाच्या कार्यावळीत थळावे आमदार राजेश फळदेसाय हांणी वांटो घेतलो. पोन्न्या गोंया आयोजीत ह्या कार्यावळीत नागरिकांनी तशेंच विद्यार्थ्यांनी व्हडा संख्येन वांटो घेतलो. योग प्रशिक्षकांच्या मार्गदर्शना खाला नागरिकांनी तशेंच विद्यार्थ्यांनी योगासनां केलीं. आणि खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसोच विसव. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे. पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल.
विसावा उपरांत येवकार पळोवया मुखावयल्यो खबरो. भाजपा परवरी मंडळान परवरी जिमखानाचेर आयोजीत कार्यावळींत वांटो घेवन 12वो संवसारीक योग दीस मनयलो. बरी भलायकी आनी निरोगी जीवन आपणावपा खातीर योगाभ्यास गरजेचो आसा असो उलो परवरेचे आमदार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी ह्या वेळार मारलो. पहिले म्हणल्यार सगळे पूर्ण आमचे गोंयकारांक परवरकारांक देशचे सगळ्या नागरिकांक हॅपी इंटरनॅशनल योगा डे. एक संकल्पना जी आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान 2014 इलेक्ट जावन येतकर पयल्या फाटी 2015 इंटरनॅशनल योगा डे ही सुरवात केल्ली. ह्या 12 वर्सां म्हणजे कंप्लिशन ऑफ हिज प्रायम मिनिस्टरशीप 4399 डेज आमी सेलिब्रेट करता. आनी एक अशी येवजण जेन्ना आमी एक आपलो नागरीक फीट आसतो आनी भावनेन जे योगा जे आमच्या देशांतूच सुरवात जाल्ली ते जगभर इंटरनॅशनली सगळे जाण सेलिब्रेट करतात, ऑन अ डेली बेसीस करतात. ते आमी सगळ्या भारतीय नागरिकांक एडॉप्ट करचे आनी आपले एक लायफस्टायल म्हणून तयार करची, जातूंतल्यान स्वताचो हेल्थ, फिटनेस आनी इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल वेलबिंग ऑफ अ पर्सन इज ऑलवेज प्रूवन. आनी हे आमी करचें म्हणून तो जेन्ना उलो मारता आनी आमी त्या हातूंतल्यान टॉक अबाउट फिट इंडिया, फिट गोवा आनी फिट परवरी, आमी आयच्या दिसाक लोकां कडेन उलो मारता की आजूच 21 जून जशें आमी सेलिब्रेट करता, सगळ्यांनी हो 21 दीस न्हय तर वर्षभर आपणे योगाक समर्पित करचो. श्री दत्त पद्मनाभ पीठ सद्गुरू योग गुरुकुल आणि कोकण रेल्वे महामंडळ मडगावच्या जोड पालवान 12वो संवसारीक योग दीस मडगाव जंक्शन रेल्वे स्थानकाचेर मनयलो. निरोगी जाणटेपणा खातीर योग असो अंदूच्या योग दिसाचो विशय आशिल्लो. ह्या कार्यावळीत कोकण रेल्वे महामंडळाचे वरिष्ठ विभागीय संचालन व्यवस्थापक इनायत हुसैन, वरिष्ठ स्टेशन व्यवस्थापक CK थोबियस आणि हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले. सगळ्यांनी योगाचे म्हत्व लक्षांत घेवन योगाभ्यास केलो. श्री दत्त पद्मनाभ पीठ संघटनेचे सचिव रघुवीर शिरोडकर हांणी योगाभ्यासाचे म्हत्व अधोरेखित केले. आयज आमी इंटरनॅशनल योग डे सेलिब्रेट करपा खातीर मडगावचे कोंकण रेल्वे प्लॅटफॉर्माचेर आयज जमल्यात आनी हो प्रोग्राम आमी गेली फाटली 10 वर्सां हांगा करीत येयल्ले आसा. जेन्ना भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी हांणी जेन्ना उलो मारलो की ही योग जी आहा ती आमची ऋषी परंपरेंतल्यान येयल्ली देण आसा आनी त्यामुळे अख्ख्या भारतान किंवा अख्ख्या विश्वान आमी हेल्थ कशें बरें उरतलें, योग केल्या नंतर ही साधना केल्या नंतर कशा पद्दतीन सगळे लोक बरे जावंक शकता आनी सगळ्या लोकांचो विचार करून हे ऋषी परंपरेन आमकां ही दिल्ली योग आसा ताचो प्रचार आनी प्रसार जगभर जावचो म्हणून हे जी सेशन आसा आयच्या दिसाक इंटरनॅशनल योग डे सेलिब्रेट जेन्ना भारतभर करतात, विश्वभर करतात तेन्ना गांव पातळीचेर नाक्याचेर हे जावचें अशें हें स्वप्न दवरून परमपूज्य सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराजान आमकां सांगलें 10 वर्सां पयलीं की तुमी हो योग सेशन जो आसा तो गोंयच्या काना कोपऱ्यान करा, पब्लीक प्लेसीचेर करा, तेज्या लोकांक वांगडा घेयात. आनी ह्या अनुशंगान आमचे कोकण रेल्वे स्टाफ जे आसा आमकां एवरी इयर हांगा सपोर्ट करतात. वचयात फुडल्या खबरे कडेन. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट हांच्या वतीन सॅनिटरी इन्स्पेक्टर डिप्लोमा कोर्साचो अभ्यासक्रम बानोडे नागेशी हांगा सुरू केला. हे विशय ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंटचे विभागीय संचालक विश्वनाथ सावंत हांणी माहिती दिली. सामान्य नोकरी मेळोवच्या परस सध्या खाशेली कुशळटाय आशिल्ल्या नोकऱ्यांची संधी उपलब्ध जाल्या अशें सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. इन्स्टिट्यूटाचो स्पेशालिटी म्हणजे गोंय इंडियाभर जितक्यो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जे अर्बन डेव्हलपमेंट बॉडीज आसा, म्युनिसिपल कावन्सिल्स आसा तांचे खातीर ही एक संस्था एक एडवायझर आनीक तांकां ट्रेनिंग दिवपाची एक संस्था म्हणून जल्माक आयिल्ली आनी त्या संस्थेन खास अख्ख्या इंडियेन एकूच अशे एक कोर्स आसा, युनीक कोर्स जो सॅनिटरी इन्स्पेक्टर्स डिप्लोमा कोर्स जो एकाच वर्साचो आसा आनी गेली 100 वर्सां ऑल ओवर इंडिया हो कोर्स करणारी ही एकूच संस्था आसा आनी फक्त गोंयानूच न्हय तर अख्ख्या इंडियेन आमची 55 सेंटरां आसा आनी ह्या 55 सेंटरांतल्यान हे सॅनिटरी इन्स्पेक्टर्स जे तयार जातात ते गव्हर्मेंट ऑफिसांनी, प्रायवेट हॉटेलांनी किंवा इंडस्ट्रीनी तांकां भरपूर स्कोप आसता.
आणि आता पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 34.3 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 26.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आणि आता खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. नीट पुनर्परीक्षा खर बंदोबस्तांत देश विदेशांतल्या केंद्रांचेर जाली. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी शिक्षण संस्थेचेर विश्वास उक्तायत विद्यार्थ्यांक भेटयली परबी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी कोलकातात 3 नौदळ जहाजां INS दुनागिरी, INS संशोधक आणि INS अग्रय केली देशाक समर्पित. बारावो संवसारीक योग दीस मनयलो पुराय संवसारात. प्रधानमंत्र्यांनी कोलकातांतल्या इतिहासीक रेड रोड हांगा जाल्ल्या कार्यावळींत घेतलो वांटो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेशांतल्या मयूरगंज हांगा आयोजीत योग कार्यावळींत जाल्यो वांटेकार. योग हो जिवितांत शांती प्रस्थापीत करपाचो योग्य स्रोत, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू. आणि ताळगांवच्या डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात जाली राज्य पावण्यावेली योग दिसाची मुखेल कार्यावळ. हेर 12 तालुक्यांनी योग दिसाच्यो घडोवन हाडल्यो कार्यावळी. पणजे दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाच्या खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आणि इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4:30 वरांचेर फुडल्या खबरापत्रांत. नमस्कार.